कितकें तें दाखोवया कितें केलें तें दाखोवया फकत तोंडान उलयल्यात आनी कांय करूंक ना. महात्मा गांधीन देशा खातीर इंग्रजांच्या विरोधात एका तेंपार सत्याग्रह केल्लो. आता खासदार राहुल गांधीचेर जाल्ल्या अन्याया विरोधात काँग्रेसीचेर सत्याग्रह करपाची पाळी आयल्या. सोशल मिडियाचेर बंधनां हाडपाचो विचार केंद्रान चलयला. पूण भाजपात ज्यो फटीच्यो बातम्यो पातळटा त्यो कोण आडायतलो? काँग्रेसीचो प्रस्न. राहुल गांधीन मोदीचेर टिप्पणी केल्ली म्हण ताका ख्यास्त दिल्या. तशेंच ताची खासदारकी रद्द केल्या. सत्ताधारी भाजपाची ही हुकुमशाय अशें म्हणत ह्या अन्याया विरोधात नुव्या, कुट्टरे, फातोड्ड्या, मडगांव आनी बाणावले वाठारांतल्या ब्लॉक काँग्रेसीन सत्याग्रह केलो. कितें केलें तें दाखोवया कितें केलें तें दाखोवया फकत तोंडान उलयल्यात आनी कांय करूंक ना. तेन्ना आनीक एक पावट आमचे सगळे गोंयकारांक उलो मारता. गोंया काँग्रेसान सांबाळले जाल्यार थोड्या मिस्टेकी केल्यात. कोण देव ना हिंगा आमी मनीसूच मिस्टेकूय करतात. पूण मिस्टेक थोडे केल्यात जाय तें बरें केलां. ह्या सरकारान कितें केलां फकत आशिवासनां आनी थोडे जे व्हडले आसात तांकां आनी व्हडले करपाक ते प्रयत्न करतात. आतां पळयात आनी ते हुंय हें बांदपाक कोत्ताय. कोणा लागून पोर्टाचेर चोय आमगेल्या थिंगाय तशेंच थोडे आमचे अदानी कडेन दिना. फकत आनी ही डबल लायन हांवें वता थिंग सांगलें हांवें ग्रोईन दिल्लें आसा मिनिस्टराक. आमकां ही डबल लायन माजोर्डाचे मुखार नाका. कोका अड्ड्यान व्हरपाची गरज ना. कोणाक ते अदानीक तागेलो कोल व्हरपाक. तेन्ना सगळे आमी एक जावया. कितें आमची डिफरन्स आहा ती कोणशाक दवरया आनी हांकां मुखार जाणी देश डेमोक्रेसी काबार करतात हांकां कितें करून काबार करचें तें तुम एक एकल्याच्या हातांत आसा. They are not only trying to suppress the voice of Rahul Gandhi plus Mr. Kharge ji, who is our president in parliament, but they are also trying to suppress the voice of the common man. They are trying to suppress the voice of all the media people, whether it is print or electronic media. And now they have brought one more amendment, IT amendment. And this IT amendment they have brought, which not only suppresses the voice of media, electronic media or print media, but it is also going to suppress the voice of independent website. So I want to ask the present government, what wrong we have done? Why is it that you are not allowing the truth to come out? चड से चड फेक न्यूज जी येता ते बीजेपी गव्हर्मेंटा तर्फे येता. बीजेपी गव्हर्मेंट पेक्षा म्हणपाचे बीजेपी पार्टी तर्फे येता. हांव म्हणटा बीजेपी पार्टी तर्फे येता. सो यू आर द ऑथर्स, यू आर द ओरिजिनेटर्स, यू आर द कंट्रोलर्स. सो व्हॉट इज दिस? तुम्ही जेन्ना तुमच्या फेक न्यूजा तुम्ही दुसऱ्यांचे एका फेक न्यूज करतले आणि तुम्ही तांकां शिक्षा देतले, पण जेन्ना तुमचे फेक न्यूज येतली तेन्ना तुम्ही शिक्षा देतले. जे प्राइस राइज डेमोक्रेसी आम सदांच सांगताय इट इज ऑन द थ्रेट बट इट इज किल्ड टुडे. जायत्यो वस्तू जे आज लोक कित्याक मुखार सरलो जे आमचे एमपीन सांगला साटीन बाबान जे पार्लमेंटान कितें चलताय जे कितें करूंक सोदता कितें करूंक दिनात. आज हो आमचे जनता हो समाज जे गोंयचो लोक देशभर लोक आज रस्त्यार येवंक लागला. कित्याक आयला आज दे वॉन्ट टू कंडेम द गव्हर्मेंट वॉट इज डुईंग द फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट. आज हो लोक आमी होगे रावचे ना. आज वी आर हॅव्हिंग अ पीसफुल सत्याग्रह टुडे टू कंडेम वॉट हॅज हॅपन्ड टू आवर लीडर who has walked all the way from Kanyakumari to Kashmir to get united. लोकांक युनाइट करूंक हे मनशाक आज ते काबार करूंक ना. हांव आज मागता सरकारा लागीं जे लोकांक कितें जाय ते आज तेमी दिवचे. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी.